मोगाळा भावा भयणीनो, सगळी आमची प्रार्थना मागणी दोन तरेची असतात. एक देवाची प्रशंसा करता, दुसरे विनवती करता देवा लागीं आमी मागता. आनी हे आज सुमयान जेजून आमकां शिकयलें प्रार्थन आमच्या बापा हेतून 7 मागणी आसा, 7 विनोत्यो आसात. आनी ते प्रत्येक 7 विनोती फाटल्यान देवाची प्रशंसा आसा. जो देव आमकां कोण आनी कितें तेची आमी प्रशंसा करता. आनी जेन्ना आमी देवाची प्रशंसा करता, देवाक आर्गां दिता, त्याच्या फाटल्यान आमची विनोती आसता देवा लागीं. देवा लागीं आमी मागता बरीं मनशां जावं, देवाच्या इमाजीन आमकां रोसल्यान सुद्दां देवा भाशेन जावं. आनी प्रत्येक आमची मागणें, प्रत्येक आमची विनोती जावन आसा देवाक आमी कोण जावंक जाय पळय ते त्याच्या येवजणे प्रमाणे आमचें जिवीत जावं देवाची कृपा मागता, देवा लागीं विनोती करता. आनी जितले पवित्रताय देव आमकां प्रकट करता, तितले पावटी देवाच्या मोगान देव आमकां ओडून व्हरता. आनी जितले पावटी देव आमकां आपलें रूप, आपली येवजण दाखोवन दिता, तितले पावटी आमी देवाचाय एक मनाची आनी एक काळजाची जाता. ताचे सवें, ताचे मोदें देव आमकां सांबाळटा, सुरक्षीत दवरता. जें आमकां गरजेचें तें आमकां दिता. आनी ताचे हावेस, ताचे आशा आमच्या कडून तो घेता. आनी ताचो मोग आमकां सोडिना. मीतमेर नासलेलो मोग सदांच दिता, पूण आमी त्या मोगा पासून धांवता. देवाचो मोग आमी स्विकारूंक तयार ना आनी जायते पावटी आमी पातकान पडटा. पूण देव आमकां सोडिना, आपली मनसुबी दिता, बक्षिता, पोत्तून आपल्याच्या गोपान आमकां घेता, वायटा पासून निवारता. सो जायते पावटी हेंच मागणें आमी दिसती बडबडूंक शकता. कितें जाय तें, कितें नाका तें आमकां खबर ना, दिसती देवा तांय बडबडता. पूण जेन्ना आमी एकत्र येता आनी हे मागणें करता, तेन्ना देव आमचें आयकता आनी आमी देवा तांय ठामपणी मोगान देवाची प्रशंसा करता, देवा लागीं विनोती करता. भाव भयणी कशीं, आनी हो देवाचो मीतमेर नासलेलो मोग आमी शेवता. आनी देव आमकां बक्षिता, आमकां सदांचो गिरास आमकां दिता.